हावजिंग बोर्ड दिवचले हांगसर 20 लाख लिटर उदकाची टाकी बांदपाचें काम निमण्या टप्प्यात पावलां. ताची पळोवणी करपा खातीर दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटयेन बुधवारा प्रकल्पाक भेट दिली. पिवपाच्या उदका संदर्भात दिवचलच्या थळाव्यांची सदांच कागाळ आसताली. मात आतां फुडल्या 25 ते 20 वर्सां खातीर पिवपाच्या उदकाचो प्रस्न सुट्टलो अशें आमदार शेटये म्हणटा. आमी हांगा म्हणजे जे पेवर्स घालपाचे म्हणजे आमचे जे हावजिंग बोर्डान गार्डन आसता तेच्या फुडल्यान पेवर्स मागीर आनी थंय ITA कडेन थंय भितर एंट्री करतात थंय पेवर्स घालतले कित्याक थंय लोक कचरो उडयता म्हणून. आनी आमी कितें केलां की आमचो आमदार जो आसा तो म्हाका सांगीत आसा तुजें कितें कितें काम आसा ती करीत राव आनी म्हाज्या फाटल्यान सामको तो हें करीत आसा म्हणून हांवें खुबशीं कामां घालीत आसा हांव. आनी दुसरें कितें जालां हांगा खुबशे लोकांक अशें आसलें की 8-8 दिसांनी पायपलायन फुटा, पायपलायन फुटली रिपेरींग, पायपलायन फुटली रिपेरींग म्हणजे सिमेंटची पायपलायन 30 वर्सांची. म्हणून दोतोरान कितें केलें आमकां सबंद हावजिंग बोर्डाक आनी सगळी म्हणजे हळशी बी सगळ्याक फूल नवी लायन घालची केल्या. अमृत मिशन 2 म्हणजे आमचे मोदीजी सेंट्रल गव्हर्मेंटचे पास जाल्ली आसा म्हणून म्हाका दोतोरान सांगलां तुका मेळत थंय लायन घालून घे मागीर आनी ती लायन खंय मेळची ना म्हणून हांवें ती सगळे कडेन हें करपाची केल्या. थोड्या लोकांक दिसता की लायन कित्याक बी अशें म्हणून म्हणजे जेन्ना खड्डो मारता त्रास जातात पूण म्हाका दिसता आमी म्हणजे दोतोराच्या मदतीन तुमकां सगळें डिसेंबर पर्यंत सगळें काम कंप्लीट जातलें. आनी दोतोरान कितें केलां की हांगा आमकां सगळ्यांनी हें करून सांगून 20 लाख लिटरची टाकी बांदपाक वयर चालू केल्या. मागीर तेजें सगळें आमकां तें तेन्ना हेजो टायम आसलो इलेक्शनाचो म्हणून आमी तें हें करूंक नासलें तेजें म्हणून आतां आमी डायरेक्ट तेजें आतां आमी इन्स्पेक्शन करतले आनी मागीर परत डिसेंबरान 19 डिसेंबराक दोतोरान अशी तयारी केल्या जातली. सगळें प्लास्टर बी भायलो घाल्लो आहा भितरलो काम उरलां आनी सगळें लायन फोडप चालू आसा. आज सगळ्यात पयलीं बरें आसा आज जे हे काम आसा जे हांगा हे ब्युटिफिकेशन आसा पेवर्स थोडी ड्रेनेजाचें काम आनी थोडी कडेन अरावंड 25 लाखाचें काम आसा आनी हे जे काम आसा हो जो आमचो म्युनिसिपलिटीच्या फंडांतल्यान आसा. आतांच जशें आमच्या कावन्सिलरान सांगलां आमी हावजिंग बोर्ड कॉलनी उदकाचो खूब इश्यू जातालो सो अंडर आमी अमृत मिशन 2 सबंद बिचोले भर हांव तुमकां सांगलेली पायपलायन आमी बदलता ऑलरेडी तिशी कडेन बदललेली आसा बोड्ड्यां आतिलपेट आनी आतां ही हावजिंग बोर्डान अरावंड 13 कोटी रुपया आमी मोडटात. म्हणजे स्टेप बाय स्टेप काम चलता. मदीं पावस पडलो म्हणून काम बंद केलें पण आनी 15 दिसांनी बाकीचे कडेन जी लायन आसा ती घातली. हावजिंग बोर्डान दुसरो इश्यू कितें आसलो ही जी पायपलायन ओल्ड आसली आनी ती सिमेंटाची आसली ती रिपेर करपाक गेल्यार तेचें सामान्य हांगा जवळपास मेळना. मडगांव खंय तरी एक दुकान आसा ताचें मेळटलें सो तें मेळना. दुसरो इश्यू कितें आसलें जेन्ना हांगा हावजिंग बोर्ड इनिशियल जाता तेन्ना थोडीच घरां आसता 4 पटीन वाडला सो हें उदकूय पावनासलें म्हणून ऑलरेडी आमी टाकयेचें काम सुरू केलां. 20 लाख लिटर टाकयेचें काम सुरू केल्लें आसा. वी आर एक्सपेक्टींग की आनी 1-2 म्हयन्यांनी ती टाकयेचें काम आतां आमी इन्स्पेक्शन करतले सोंपत जातलें. सो ती जशी नवी टाकी नवी पायपलायन सो म्हाका दिसना म्हाका हावजिंग बोर्ड आनी सबंद वॉर्ड आमच्या वनाक उदकाचो फुडल्या 25 ते 30 वर्सांक कांयच इश्यू जावपाचो ना कित्याक चडशी सगळी जागा ऑक्युपाय केल्ली आसा. तशें पळयशीत जाल्यार ह्या वॉर्डाचेर आमी सगळीं कामां केल्लीं आसा. एकूच रस्तो रावल्लो आसा शिवापळाचो हावज बरोबर ते 2-3दा ते टॅक्निकल हाच्या खातीर ती फायल खूब दुखयल्या. पर्सनली हँड टू हँड फायल घेवन वता. पावस फुडलो येवच्या पयलीं तो रस्तो हांव करपाचो आसा तो एकूच. म्हाका दिसता जाल्यार हावजिंग बोर्डान खंयचीच कामां हांवें दवरूंक ना. रस्ते म्हूण लायट म्हूण फोराम जाय आसलो तो फोराम घातलेलो आसा. आनीकय तुमकां कितें दिसलें तुमकां नागरिकांक कितें जर आसा फक्त कितें करात काम घेवन येतना NOC घेयात कॉपरेट करात. सगळ्यांत बरें फूड सालाचें काम चालू आसा. मदींशी थोडोसो काम सम टॅक्निकल इश्यू फंड्सा खातीर अडकलेले परत ते काम सुरू जाल्लें आसा आनी वी आर एक्सपेक्टींग की फुडल्या 6 म्हयने पावसाच्या पयलीं ते आमी फुटसॉल इनॉग्रेट करतले. सरकार तेचे जी सुडा अंडर आमी काम करता आमी अरावंड 4.5 कोटी तेचेर मोडटा. 5,000 एरिया कवर जातली तेचेर फूड सालाचेर